देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. लुकाचो 24:1-39-56. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दोडवडान गेली आनी जाकरसाच्या घरान भितर सरून तिणें इलिझाबेथीक नोमान केलें. इलिझाबेथीन मारीचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसतल्या बालकान कुशलकायेन उडी मारली आनी इलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हटलें, ओस्तोऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदय तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सुम्याचे आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें तर पळय. तुज्या नोमानाचो सार म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बालकान कुशलकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारीन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका सोवें म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिंकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलीस तो, पवित्र नांव ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेची पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोड दवरतल्यांक दुस्पळटायता. पदवेदारांक तो सोदरां वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. बुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शेरणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताची सोस्तीक नितिकाले केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आयज पवित्र सभा सायबीण मायच्या स्वर्गा वर्णाची दबाजीक परब समारंभता. देवाच्या पुताची आवय जावंक आपोवणें स्विकारता, मानून घेता. ल्हानविकायेची सेवे चाकरेची वाट धरता आनी आपल्या जिविताचे पावडे देवाचे खुशे प्रमाणे चलता. देवान दिल्लें कार्य जबाबदारेन पाळटा. जिविताचे यात्रेंत भावार्थ बरवांचो आनी मोग पळयता. गोश्टी जिविताक फळ मेळटा. देवाचे नदरेक कितें सारकें बरें तेंच करूंक सायबीण माय फुडें सरता. काळजीदारपणी आपल्या पुताक जेजूक कश्टांच्या वेळार सांगात करता. सायबीण मायेचें आजीरपण आनी आसणे जेजूक बळ दिता. स्वर्गाचेर नदर दवरून सायबीण मायेच्या हाताक दवरून जिविताची वाट भावार्थान बरवाशान आनी मोगान चलुया. आमेन.